खंयच्याय सरकारी कार्यालयात गेल्यार पैसे दिले बगर कामां जायनात. कामा खातीर आमदारांच्या पांयां पडचें पडटा. ते भायर व्हिटामीन एम दिवचें पडटा. हॉस्पिटलांनी बरे उपचार जाय जाल्यार मंत्र्यांचो फावोर घेवचो पडटा. ही संस्कृताय सोंपोवपाची आसत जाल्यार एकच पर्याय आसा, आम आदमी पार्टी. वेळीचो आपचो उमेदवार क्रूज सिल्वान सांगलें. आम आदमी पार्टीन वेळी प्रचार रॅली काढली. पक्षाचो वेळीचो उमेदवार क्रूज सिल्वान वावुरप्यांक बरोबर घेवन घराघरांनी भेटी दिल्यो. भाजपा सरकाराच्या काळात म्हारगायेन तेंगशी गाठल्या. गरजेच्यो गजाली सवाय करपाक भाजपा सरकार पुरायेन अपयशी जाला. शिकिल्लीं भुरगीं घरा बसून आसात, तांकां नोकऱ्यो मेळनात. बेकारी वाडत चल्ल्या. तरणाटी पिळगी निर्शेल्या. ही स्थिती बदलतले जाल्यार भाजपाक घरा बसोवपाचो वेळ आयला. आपाक एकदां संद दियात, आमी राज्याचे रुपडे बदलून उडयतले. आयकात क्रूज सिल्वाक. आमी गोंयांत खंयच्याय डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार कसल्यो फायल पास करता जाल्यार आमकां पयशे दिवपाक पडटात, नाजाल्यार आमी पाटे मारपाक पडटात. एक दिसाचें काम आसा तें 10 दीस वयतात, नाजाल्यार आमी एमएलएक पांय पडपाक पडटा. तोच भाशेन तुमी जाणा आसतलें, आमची भुरगीं जायतीं शिकलोलीं आहाय, तांकां काम मेळना. तांकां शिकला तसलें काम मेळना. आनी काम मेळटलें जाल्यार पत्ते एमएलए पांय पडपाक पडटा, नाजाल्यार पयशे फारीक करपाक पडटा. तुमी जाणा आसतलें, कोणूय आमचो दुयेंत पेशंट पासून खंयच्याय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत वयता जाल्यार तांकां इन्फ्लुएन्स मारपाक पडटा. सगळें अंडर एमएलए ते हाडल्यार आमची कामां जातात. आनी हें सगळें जाता कित्याक फकत करप्शना लागून. आनी हें करप्शन बंद करपाक आनी डेव्हलपमेंट करपाक गोंयकारांनी जायते पावटी बीजेपीक जावं काँग्रेसाक चान्स दिला हें बरेपण करपाक, पूण तांचे लायन जालें ना तें. आनी हें वायट जायत आसा. आनीक 5 वर्सां दिल्यार तांच्या लायन जावचें ना. देखून हें सगळें बंद जाता जाल्यार पयलें सोडा करप्शन, हें ब्रायब दिवपाचें, पाट्यो मारपाचें, पयशे खावोवपाचे, एमएलए लायन पांय पडपाचें, हें सगळें बंद जाता जाल्यार फकत एकूच पार्टी आसा, आम आदमी पार्टी. ताका लागून आज आमी हें कॅम्पेन आज चालू केलां बेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक. तशेंच तुमी जाणा आसतलें, आयज आमी जायतीं टॅक्सांय भरतात, सगळे भाशेन टॅक्स भरतात. पूण आयज म्हारगाय खंय पावली जाणा. पेट्रोल खंय पावला, डिझल खंय पावला, तशे भाशेन भाजी जावं नुस्त्याक जावं, तेजे भाशेन वखदां, आयज उदकाचीं बिलां, लायटीचीं बिलां, ही सगळी म्हारगाय वाडून वाडून आयज गोंयकार त्रासान पडल्या. आयज त्या टॅक्साचो फायदोय गव्हर्मेंटाक दिता तो वतो, लोकांक कांयच जायना. आमी हेंय करपाक असले आमी लोकांक फायदो दिवपाचें आमी गव्हर्मेंटान, आमच्या दिल्ली गव्हर्मेंटाक करून दाखयलां. तसलेंच आमी हांगाय करपाक जाय. आनी हें करतलो जाल्यार आमची आम आदमी पार्टी करतली. हेच पार्टीन करपाक जाता. तेजे भाशेन जाण आसतली, आज आमी एमएलएक निवडून हाडटात कित्याक आमी आमचो गांव, आमचें गोंय, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपाक आयज कितलींच ह्या टर्माक कितलींच एज्युटेशन जाली, कितलींच बील जाली, लॉ येयले, लोकां पासत न्हू. तुमी जाणा आसत CZMP प्लॅन, कोल, डबल ट्रॅकिंग, पोर्ट लिमीट, ही जायती लोकां एगेन्स्ट बील येयले. पूण आमचे एमएलए ओगे रावले, तेमी जाप काडला. लोकांक जाय तशें केलें ना, लोक रस्त्यार येतात. हें काम एमएलए हाडलें, पूण हें लोकांक करपाक पडलें. हें फुडें तशें जातलें, तांकांच निवडून हाडलें जाल्यार. सो एमएलएचें काम तें फकत हे सायडसान तेशें वयताय आनी वगे रावताय. आयज तुमी जाणा आसतलें, डेव्हलपमेंट आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक हेल्था खातीर तुमी कोवीड टायमाचेर जायती प्रॉब्लेम आयकले आसता आनी लोकांनी सफर जाली. आमच्या आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सीक मात 50,000 तरी लोक, एक हॉस्पिटल ना, एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ना, एक 5 पासून बेडाचे, एक प्रायमरी हेल्थ क्लिनीक पासून एक 5 बेड, एक 24 आवर्स डॉक्टर ना आमकां. सो हें जावपाक जातलें. फाटल्या आजचो एमएलए आहा आमचो, एक 20 वर्सां मायज जाली, ऑलमोस्ट 80% मिनिस्टर, ताच्या लायन पासून एक हॉस्पिटल घालूंक जालें ना. फाटले खेपे राजकीय मळार व्हडली चोरी जाली. गोंयकारांनी दिल्ली मतां चोरयेक गेली. रातया आमदारांक उखल्ले. तातूंतल्यान शाणपण घेवन हे खेपे सादुरतायेन मतां घालप गरजेचें, जॉर्सन गोमसान सांगलें. आयकात. सोत्रांत आमी वेंचणूक लढयली आम आदमी पार्टीन, तेन्ना आमी नवे आसले आनी 3,500 सुमार लोकांन आमकां मत दिलें वेळ्ळी मतदारसंघात. आमी हारले खरे, पूण आयज चिंतल्यार आमी हारोना.
वेळ्ळी मतदारसंघाचे वोटर हारले आणि आख्खे गोंयभर गोंयकार हारले. कित्याक आमी जे मत दिल्ले ते आज मत दुसऱ्या कडेन दिवन गेले. ही चोरी रात्यांचे मध्ये तेमी चोरी केली आणि गोंयकारांक फटयले. तर आयज हो सरकार भ्रष्टाचारान घुसपलोलो आसा. पॅन्डेमिका टायमाक खंयच्या आमच्या सगळ्या लोकांक कितकोन त्रास केले तुमी जाणा आसतले. आमकां सांगची व्हडली गरज ना. भ्रष्टाचारांतल्यान आमचे तारवटी बाब आसले तांकां हाडपाक क्वॉरंटायनाचे पयशे लायले. अशें करून कितलेच भ्रष्टाचार तांणी केले आनी ताका लागून आयज गोंयकार निराशी जाला आनी हारला. आयज तोच गोंयकार म्हणटा गरज आसा हांकां कुशीन उडोवपाक. जावं बीजेपी जावं काँग्रेस जावं वो आयज ते दुसरे खंयचेर पार्टीर बसून येवंक सोदता. हे उडके मारलेले मनशीस ते तांकां कुशीन उडोवंक सोदता आनी आम आदमीक एक चान्स दिया म्हणून लोक उलयता. जेन्ना पॅन्डेमीक चल्ले तेन्ना कोणाचोच आधार नासलो. जावं सरकाराचो जावं आमदाराचो जावं कोणाचोच आमकां आधार नासलो लोकांक बारीक लोकांक. तेन्ना आम आदमी घराघरांनी ऑक्सिमिटराची कॅम्पेन चलयली बियाना आसतना. तशें ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर घरा कडेन वचून लायताले. जावं रेशनाचे थोडे कोणाक पावयले लोकांक. अशें करून आम आदमी काम करीत रावले. हारले म्हूण घरा ओगीच बसोंक ना. तर आयज ही आमी आम आदमीची वेळ्ळी मतदारसंघान कॅम्पेन सुरू केल्या. हे आमचे पावल आयज ह्या फुरसा कडेन येवन मागोवन हू हॅज बीन अ गायडींग लायट होली क्रॉस ऑफ बाराडी हाच्या मार्गदर्शनांतल्यान आमी हे आमचो आयजसून फावोर फुडें वतले. गोवा 365 खातीर वेळीच्यान रमेश नायक रावत.